पोर्तुगीजांनी गोयचेर 450 वर्सां राज्य केले। आज गोयकार पूत पोर्तुगालाचेर राज्य करता ही अभिमानाची गजाल म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। बुधवारा पणजे गोंयांत आयिल्लो पोर्तुगालचो मूळ गोंयकार प्रधानमंत्री आंतोनियो कोस्ताक मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। गोंय आनी पोर्तुगालचे खंय 500 वर्सांचे संबंध। कोस्ता राज्यपालाकूय मेळ्ळो। पोर्तुगालचे प्रधानमंत्री आनी गोयचे पूत आंतोनियो कोस्ता 2 दिसांचेर गोंय भोंवडेर आसा। बुधवारा पयली मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आल्तिनार तांकां मेळ्ळे। 450 वर्सां गोंयकारांचेर अत्याचार केले म्हूण पोर्तुगीजाचे प्रधानमंत्री आंतोनियोन पयली गोंयकारांची माफी मागची म्हूण सुदीन उलयल्लो। पार्सेकार म्हणटा पोर्तुगालचे गोंय कडेन खंय 500 वर्सांचे संबंध। कॉमन सिव्हिल कोड खंय पोर्तुगीजांची गोंयाक मोठी देण। सायन्स, ओशनोग्राफी, पोर्तुगीज लँग्वेज ह्या क्षेत्रांनी आमी एकामेकाक सहकार्य करूं शकतात। एक म्हणजे पोर्तुगाल देशान ह्या आमकां भारताक खास करून युनायटेड नेशन्साची मेंबरशीप घेवपा खातीर आमकां सपोर्ट दिल्लो। तशेंच फाटल्या दिसांनी जेन्ना युरी हांगा पाकिस्तानान हल्लो केल्लो त्या वेळार जगभरांतसून जो विरोध जालो तातूंत पाकिस्तान आघाडीर आसले निषेध करणारे आणि त्यामुळे जगांतलो दहशतवाद काडून उडोवपा खातीर निपटून काडपा खातीर आणि दहशतवादाची केंद्रां दहशतवादाचे स्पॉन्सरर्स हे आयडेंटिफाय करून आयसोलेट करप ही तशी जागतीक चॅलेंज आसा, आव्हान आसा आणि भारता बरोबर पोर्तुगाल रावता ही गोष्ट बरी आसा। वी हॅव एज ओल्ड टायज with Portugal. Our ties are ranging from almost 500 years. And of course, after liberation, since last 55 years, we have been doing well. But even then, the Common Civil Code has been the gift to this state by Portugal. Common Civil Code is only practiced in Goa and appreciated across the country by even the other states. क्षेत्र में हम एक दूसरों की सहायता कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। उन्होंने हमें स्टैंडिंग इन्विटेशन भी दिया है कि इलेक्शन होने के बाद आप फिर आना। इलेक्शन होने के कारण कोड है, हम ज़्यादा बातें भी नहीं कर सके, लेकिन इलेक्शन के बाद हम जरूर उन्हें फिर एक बार मिलेंगे। Excuse me. Some people think that Portugal should apologize for what is being did here. What do you think about it? Look, I don't like to create controversy, particularly on the eve of election. In fact, this gentleman shows and discloses proudly that his origin is in Goa. In that sense, I feel we Goans should feel proud that people who ruled us for 450 years long back, today a person of Goan origin is heading entire Portugal. It is a matter of pride. It should be a matter of pride for all of us. आंतोनियो त्या उपरांत राज्यपाल मृदुला सिन्हाक मेळ्ळो। त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान दनपारा पोर्तुगीज डेलिगेशनाक जेवण दवरिल्लें। सांजवेळा पणजे पोर्तुगेज लँग्वेज सेंटराचें ताणें उक्तावण केलें। गोयचे पोर्तुगेज हेरिटेज वाल्यांकडेन पणजे आदिलशाह पॅलेसींत तांची संवादाची कार्यावळूय जाली। ब्रेस्तारा ताच्यो दक्षिण गोंयांत कार्यावळी जातल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विधानसभेक अर्ज भरपाच्या पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज ना। एडिशनल सीईओ नारायण नावती मिडिया कडेन उलयलो। इलेक्शन कमिशनाचे परमिशन घेनासतना सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन केल्ल्यान एनसीपी, आप आनी बीजेपी कमिशनान नोटीशी काडल्यात। सोशल मिडिया कॅम्पेनीकूय सीईओ कडल्यान खंय परमिशन घेवचें पडटा। आप आनी गोवा फॉरवर्डान आतां परमिशन मागलां। Today is the first day of nomination. However, according to the information reaching our office, no
application or no nomination has been filed by any candidate till now. जितले आतां आमी चार पांच पार्टीक हें केलां कित्याक आमची टीम हांगासर जी बसता तांणी थोडे थोडे एडवर्टायजमेंट्स किंवा प्रमोशन आयडेंटिफाय केल्या आनी ज्या ज्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते आसत ते सगळ्यांक आमी नोटिसीस धाडून दिल्या आयदर टू रिफ्रेन फ्रॉम डुईंग दीस किंवा आमी तांचेर एक्शन घेतलें म्हणून. कारण प्रत्येक एडवर्टायजमेंट किंवा प्रत्येक प्रमोशन जे मिडिया किंवा हाजेर वता इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम अवर ऑफिस. म्हणजे ते कोणेच हांगसर सर्टिफिकेशन घेतलेलें ना. थर्ड पार्टी कॅनॉट इंटरफियर विथ युअर थिंग्स अनलेस यू आर प्रमोटींग ऑर यू आर ऑथरायझींग हिम टू डू सो. म्हजें प्रमोशन जर करतलो म्हजे कोण तरी वेल विशर्स करतले हांवें एक म्हणजे तांकां बंद करूंक जाय की बाबा म्हजें प्रमोशन तूं करूं नाका म्हणून. ऑर अदरवायज ते करतात ते तूं मुखाट्यान हें केलें अर्थात तुजी ताका मान्यताय आसा अशें आमी धरतले. जर तुजी मान्यताय ना तुवें त्या प्रमाणे स्टेटमेंट दिवंक जाय की आपली हाका मान्यताय ना किंवा ताजेर कारवाई करची अशें म्हणून किंवा तुवें स्वता कारण अकॉर्डिंग टू स्टँडर्ड लॉ तुवें ताजेर हें दिवंक जाय की ताजेर कारवाई कर म्हणून. No, they can do it, but those contents are required to be certified by Media Monitoring Committee, which has been established under the guidance of, means under the judgment which has been delivered by Honorable Supreme Court. We have our own team, which is working on Facebook pages and other social media. Any advertisement or any promotion on social media in the name of a candidate or in the name of party has to be certified by, if it is of candidate, then district level media monitoring committee, and if at all it is state level or of a party, then it is required to be authenticated and certified by state level media monitoring committee. वास्को कुळ्ळे लोकल पॅसेंजर ट्रेनीक आपटून वास्को एक जाणटी बायल आगताक गेली. तानिया हॉटेला कडेन ट्रॅकार ते जाणटे बायलेक मरण आयलें. ती 62 वर्सांची, नांव प्रेमा भगत, रावपी न्यू वाड्यावेली. तिचे तकलेक ट्रेन आपटिल्ल्यान बरोच मार लागलो आनी ती आगताक सोंपली. वास्को रेल्वे पुलीस एक्सिडेंटाची चवकशी करतात. 15 मिनिट झाले ती बायल आम्ही इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें ती बायल पडला अशें म्हणून. तितल्याक आमी बोर्ड स्टेशन वचून इन्फॉर्म करून आनी ताबडतोब हांव जाग्यार पावला. तेन्ना तेजे आंगार जे वस्तू बिस्तू सगळ्यो साहेबांनी घेतला आनी ती कांकणां आहा तेजे आनी सरपळी आहा ते लागून ताबडतोब आमी हेंच्याच फोन केला आनी सगळें कळयलां. घेवया एक ब्रेक.